हे माझे सेक्शन 2 वर्सां ह्या सेक्शनान हांवें काम केलां आनी हो जो सायटीक आहा पळय तोच म्हाजो वायस. ह्या तेजेर हांव 2 वर्सां काम करतालो. तिणी ITI करता म्हटलें न्ही तेन्ना म्हाका खूब हें जालें की ITI खूब स्कोप आहा न्ही ITI केल्ल्या उपरांत. त्याच बरोबर ती सेजाची ITI ताका एडमिशन गावलें. पास जावच्या पयलीं नाल्यार रिजल्ट जावच्या पयलींच भुरग्यांक रिक्रूट करताले अशें इमेज आसली आनी सगळ्यांक एक क्युरियोसिटी जाली की एकदां सेजा टेक्निकलान एडमिशन घेवंक जाय. Chetan Salilkar is a renowned personality in our town. As a student, he was at STS. He was very dedicated and talented. आनी तितलोच एक हांव जो सेजा टेक्निकलान एडमिशन घेवन जॉबाक लागतलो ह्याच इंटेन्शनान हांवें पयलीं स्टार्टींग एडमिशन घेतलेलें. जेन्ना म्हाका जॉब मेळ्ळो तेन्ना म्हाका दिसलें की जे हांवें डिसिजन घेतलेलें दॅट वॉज रायट. ताका कॉल हितून गोलांतसून हितून येयले बोला आनी तेज्या उपरांत मागीर तेणी तें नॅस्लेनसून ताका येयलें. हांव म्हाज्या कॅरियरांचो एकूच दीस हांव घरा कडेन उरला आसतलो. आयज एग्जाम सोगला, दुसरे दिसा हांव संडे आसलो म्हणून ऑफ, तिसरे दिसा हांव गोलो ग्रॅज्युएशन जॉयन. सो तो 3 म्हयन्याचो जो एक्सपिरियन्स आसलो पळय त्या 3 म्हयन्या खातीर म्हाका डायरेक्ट ट्रेनी म्हणून घेतलो. 1.5 वर्सान आय वॉज परमनंट इन नॅस्ले इंडिया. आनी थंय तेजो परफॉर्मन्स बरो आसा म्हणून भायरसून आयकूंक येतालें. हांव खोशी आसलें. सगळ्यांत मोठें म्हाका टफ डिसिजन वॉज टू लीव द जॉब. जेन्ना तो सोडूंक सोदलो तेन्ना मातशें म्हाका हें दिसलें की बाबा बरें काम सोडून हो हितून पडटा. हांवें कमीत ते 5 वर्सां हांवें बिझनस केला पळय तितूंतल्यान बिझनसांच्यान रुपया सुद्दां काडूना. वयल्यान हांवें पयशे पयल्यान घातला आसतले म्हाज्या सॅलरीचे घातला आसतले आनी जेन्ना 5 वर्सान जेन्ना एक लेवलीचेर बिझनस पावलो पळय तेन्ना म्हाका दिसलें की आतां दोनी कडेन पांय धरून फायदो ना. एक तर तळ्यात नाल्यार एक तर मळ्यात. आनी तेज्या उपरांत तेणी की स्वताचो कितें तरी बिझनस करचो असो धरून लँड हें करपाचें हितून तो पडलो. सगळ्यांक म्हाका फोन मारताले तूं कितें रे सारको ना, जॉबाक वचना, लोकांक हांगा जॉब मेळना परमनंट आनी तूं जॉब वचना सारकें ना. जर तेजी जर इच्छा अशी आहा आनी जर ताका जर जिद्द आहा जाल्यार तो आपलें फ्युचर बरें करूं शकता न्ही. तेज्या विरुद्ध हांव वचूं शकना. शेवट तेजो हें आहा फ्युचरान. आनी डॅडीन म्हाका इतकेंच म्हटलें पळय बरें जाल्यार तुजें, प्रॉब्लम जाल्यार तुका, डिसिजन तुजें, कित्याक लायफ तुजें म्हणलो. देवा कडेन मागलें की तेजी तो जो कितें इच्छा आसा तेजी तर ताका हें दिवचें. डॅडी आमच्या जॉबाक आसा आनी एक सादो जॉब आसलो त्या कारणा खातीर आमी एकूच हेजेर अशें न्हू तर सगळ्या हितून आमी काम करताले आनी तेज्या वांगडा अशें स्ट्रगल करूनच आमी अशें वयर सरला म्हणूं शकता. पयलीं तांचो गारमेंटाचो बिझनस आशिल्लो पूण कितें जालें कोवीड टायमान गारमेंटाच्या हितून खूब बिझनस सामको हें जालो म्हणजे खालावलो. आमी तेजेर कांय हें हाडलें ना की म्हाका दिसतालें की त्या हितून तेणी आनी हें करचें न्हू म्हणून कपड्याचें. तरी तेणी केलें कारण की तेज्या आंगान जिद्द आहा. 5 वर्सां म्हाका सांगपाचें म्हणल्यार की हांवें फक्त आमी एक्सपान्शनाक ट्राय केल्लें. आमी एकाचे 3 शोरूम्स केले. जेन्ना तो गारमेंट चलयतालो तेन्ना बॉम्बे वचून तो कपडे हाडटालो हें करतालो आनी न हें घेवच्या आदी रेस्ट घेवच्या आदी तेणी भरपूर त्रास घेतलेले आहा. तेन्नाच मागीर तेंच्यांनी कितें केलें सायड बाय सायड रियल इस्टेट बिझनस आसलो आनी हितूनच फुल्ली कॉन्सन्ट्रेट करपाचें रियल इस्टेटीन आनी अशें करून ताणें आपल्याक बिझनस फुडें व्हरपाचो चिंतलो. प्रॉफिटूच आसता नाल्यार फायदो जाता असो ना. हांवें तश्यो प्रायवेट लिमिटेड 3 कंपनी करून बंद केला. मागीर ह्यो म्हाज्यो गारमेंट शोरूम म्हण हे ते बंद केले. रिसॉर्ट आमी केल्लेले ते बंद उडयला. अशे खुबशे फेलियर्स जाले पूण जशें म्हणटा लायफ इज अ जर्नी नॉट अ डेस्टिनेशन. हांव बरीचशी वर्सां तेच्या कडेन रावला. म्हाका हांव ताका एक्चुली भाई म्हणिना, हांव ताका म्हाजो गुरू तो एक्चुली. प्रत्येक लोक कितें आपलो स्वताचोच प्रॉफीट चिंतता. तेंचें कशें आहा ते स्वताच्याच बद्दल चिंतिनासतना दुसऱ्या बद्दलूय विचार करता. म्हाजो जो काम आहा ते फक्त मिडल क्लास लोकां खातीर. तेज्या खातीर चडशें आमी हेवटेनूच काम करता आनी थोडेशें महाराष्ट्रान करता. संघर्श असो आसताच प्रॉपर्टीन आसूं नाल्यार कितून बिझनेसान आसूं पूण लास्ट कितें आसा तो हँडल करपी चैतन सालिलकर. फक्त पयशाचे चिंतिनासतना तो रिलेशनाक व्हॅल्यू दिता फर्स्ट ऑफ ऑल. सो त्या तेंच्या बद्दल म्हाका चड आवडटा आनी लोकांकूय ते हें जाता. सगळ्यांत बेस्ट म्हटल्यार बेस्ट ऑप्शन आनी बेस्ट माय गुरू चैतन सालिलकर. चैतन एक हुशार भुरगो आसा. तेणी केन्नाच कोणाक त्रास करूंक ना आनी आतां तो आपल्या कामान बरो आसा. असो तेजो धंदो चलतो इतकेच मागता हांव. आयज म्हाका खूब प्रावड फील जाता की म्हाजें कांय ना म्हणल्यार डायरेक्ट इनडायरेक्ट एक 10-12 एम्प्लॉईज आसा आनी ते एम्प्लॉईज बेस्टेच ना. तेंच्यो 2 व्हिलर आहा, तेंच्यो 4 व्हिलर सुद्दां आसा.
सेकंड हँड आसूं आयच्या डेटीन फाल्यां न्यू सुद्दां घेतले ते, पूण आय फील प्रावड की हांव जर जॉबाकूच आहलो जाल्यार इतक्या जाणांक एम्प्लॉयमेंट दिवंक पावचो नासलो. मग तो बरो सक्सेस जाल्लो आहा आनी आतां म्हाका पूर्ण हें आहा की जो तो डिसिजन कितें घेत तो सक्सेस करून दाखयतलो हेज्या बद्दल म्हाका पूर्ण खात्री पटलेली आहा. हेच्या फुडें ताका तेच्या कामान भरपूर सक्सेस मेळचो आणि स्टेप बाय स्टेप सदां तेची तरक्की जावची. फक्त बिझनसमॅनूच न्हू, तर बिझनसमॅन आसूनय सोसायटी खातीर समाजा खातीर कितें तरी मोठें कार्य करूंक जाय. खंयचेच क्षेत्र आयज अशें आसना की तें हें कशें बाद अशें, सगळे क्षेत्रांत हें आहा स्कोप आहा. तेन्ना ताका आवड आहा न्हू त्या क्षेत्रांत ताका वचपाक घरच्यांनी सपोर्ट करचो. नॉट ओन्ली इन रियल इस्टेट बट आणि दुसऱ्याय बिझनसान तेचें नांव गाजचें, तशेंच तेचें नांव जगभर जावचें ह्या बिझनसान. आणि he will be I want him to be the most successful person in his life. Chetan, we wish you all the best in your future endeavor. माझो ताका आशिर्वाद आसा, तेचो प्रवास बरो जावचो आनी हेच्या फुडें बी बरें जावचें.